टीसीपी कायद्यात जमीन रूपांतरणा खातीर केल्ली नवी दुरुस्ती स्क्रॅप करात। टीएमसीन मागला। गोंयकारांचे जमनी गशात घालून राज्य करप हेच रामराज्य काय कितें असो खरमरीत प्रस्नय तृणमूल काँग्रेसीन भाजपा सरकाराक विचारला। टीएमसीचो फुडारी सामील वळवयकारान पत्रकार परिशद घेवन भाजपा सरकाराचो झोड काढलो। टीसीपी कायदो दुरुस्ती करून तातूंत चीफ टाउन प्लॅनराक थेट अधिकार दिल्यात, जातूंत तो 3 ते 4 म्हयन्यांत झोन बदलपाक शकता। हो गोंयकारां विरोधी कायदो, गोंयकारांक लुटपाचो हो प्रकार, आयकात सामील वळवयकाराचे आरोप। आजचो प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो विशय जो आसा तो म्हणजे फाटल्या असेंब्लीन ज्या वेळार टीसीपी डिपार्टमेंटान एक नवें अमेंडमेंट हाडलें 39A, ताजेर उजवाड घालपाक हो प्रेस कॉन्फरन्स आसा। आतां ताजेर उजवाड घालपाक म्हणजे कितें की हे जे अमेंडमेंट जे हाडलां भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान तें गोंय काबार करपाक, म्हणजे जें उरलां सुरलां गोंय तें काबार करपाचें अमेंडमेंट। कारण आमी हो पळयता की सरकार गेली 2 वर्सां जालीं, ताच्या पयलीं 10 वर्सां जालीं, पण फाटलीं 2 ते 5 वर्सां जर आमी पळयत हो सरकार फक्त लुटपाक आसा। ही जी अमेंडमेंटां हाडल्या ती फक्त करप्शन करपाक आनी पयशे करपाक। तुमी पळयता की पयलीं 16B अमेंडमेंट हाडलें तें कोर्टान आसा, तेज्या नंतर 17/2 अमेंडमेंट हाडलें फाटल्या दिसांनी। त्या अमेंडमेंटा अंतर्गत कितकीशींच लाखांनी स्क्वेअर मिटर जागा रातोरात कन्वर्ट जाली आनी तेजेर आमी उजवाड घालपाक हेज्यान पयलीं 2दा प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो। म्हणजे वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीची जी जमनी आसल्यो, म्हणजे एग्रीकल्चर जावं, नो डेव्हलपमेंट झोन जावं, नॅचरल कवर जावं, ऑर्चर्ड जावं, डायरेक्ट सेटलमेंट, हें केन्ना जावना गोंयांत। तुमी जर पयलीं पळयत जी सिस्टम आमची रिजनल प्लॅनाची आसली ती काबार केली ह्या सरकारान। काबार करपाचो उद्देश कितें? ह्या सरकाराक, भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराक गोंय काबार करपाचें आसा, हें सिद्ध जाता। तुमी पळयता की हें जें नवें अमेंडमेंट हाडलां 39A सेक्शन जें हाडलां पळय, तेजेर म्हाका दिसता व्हडलीशी चर्चा जावना, पण खुबशे आमचे सामाजीक कार्यकर्ते एक्टीव आसा। सामाजीक कार्यकर्त्यांनी खुबशे जाणांनी आपली प्रतिक्रिया दिल्लेली आसा की हेजो परिणाम कितें जावंक शकता तो। ह्या अमेंडमेंटा अंदर म्हणजे हें सेक्शन जें हाडलां तातूंत चीफ टाउन प्लॅनराक डायरेक्ट पावर दिल्ली आसा की प्रत्येक 3 ते 4 म्हयन्यान तेणी झोनींग चेंज करपाक मिटींग घेवन कसलोय झोन चेंज करूं शकता। हें चल्लां कितें आतां? म्हणजे अशें म्हाका दिसता ह्या गोंयच्या इतिहासान हें जें आज चल्लां न्ही तें अशें केन्नाच जावना। हे पयशा फाटल्यान पडल्या, हांकां गोंय काबार करपाचें आसा। त्या खातीर सांगपाक सोदता की फाल्यां जो खरो म्हणचे जाल्यार व्हडलो एक एजिटेशन दवरलेलें आसा गोवा अगेन्स्ट 39A। तुमी आतां तर पळयत तें 16B जालें, 17/2 जालें, आतां हे अती करपाक लागले। म्हणजे हे आतां अल्टिमेट लेवलाचेर पावले, म्हणजे करप्शनाचो अल्टिमेट लेवल, गोंय काबार करपाची अल्टिमेट लेवल। हे भाशा उलयता जे राम राज्याची म्हणटा पळय, हांकां ह्या भारतीय जनता पक्षाच्या लिडरांक 100 जल्म सुद्दां दिलेले 10% राम राज्य हाडूंक शकचे ना। हे फक्त प्रभू श्री रामचंद्राचो वापर फक्त आपल्या राजकीय फायद्या खातीर करता। तुमकां तर राम राज्याची तुमी भाशा करता जाल्यार हें तुमचें राम राज्य? गोंय काबार करपाचें राम राज्य? तुमी इव्हेंटांनी पयशे कोट्यांनी रुपया खर्च करता, तेजे व्यतिरिक्त तुमी आज गोंय काबार करपाक फुडें चल्ल्या। जे फाल्यां एजिटेशन दवरलां, हांव खरें तोखणाय करता तेंची की गोंय सांबाळपाक ते खुबशे सामाजीक कार्यकर्ते फुडें सरलेले आसा आनी आमचो गोवा टीएमसीचो तांकां संपूर्ण तेंको आसा। कारण ही अस्तित्वाची लढाई, जशें आमी म्हणटाली म्हादई ही आमची गोंयची अस्तित्वाची लढाई, तशी हें टीसीपी अमेंडमेंट एक्ट जो नवो हाडलेलो आसा तो स्क्रॅप जावप ही आमची गोंयची अस्तित्वाची लढाई। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स आनी सानिका नागवेकार।